तुयांत नव्यान बांदिल्ल्या हॉस्पिटलाची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांनी थळावो आमदार सोपटेन पळोवणी केली। 70 करोडांचो हो प्रकल्प आसा आनी 75% काम पुराय जाल्लें आसा म्हण भलायकी मंत्री उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कितले कोटी खर्च जाल्लो आसा? ह्या हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम कितें जालो की टेंडर करून 1.5 वर्सां पयशे कोणूच दिवंक ना हें हॉस्पिटल सुरू करपाक। आनी आतां श्री सोपतेन म्हाका जेन्ना विनंती केली मुद्दम येवन तुमी लक्ष घाला, आमचे कांय डिले पयलीं येवपाचें आशिल्लें रिव्यू घेवपाक। हें हॉस्पिटल सुंदर हॉस्पिटल जातलें आनी हें हॉस्पिटल चलोवपाक वेगळ्या तरेन मॉडल करचो पडटलो चलोवपाक। म्हणजे ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक, मांद्रे आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक ह्या हॉस्पिटलान तेजी सेवा गावची। आनी हे हॉस्पिटल तुमी पळोवंक गेल्यार हे हॉस्पिटल इज वर्च्युअली इक्वलंट टू द सायज ऑफ आझिलो हॉस्पिटल। आनी त्या तरेचे हॉस्पिटल आमी योग्य तरेचे फेसिलिटीज उपलब्ध करून आमी 1-2 म्हयन्यान एकदां रिव्यू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मिस्टर सोपतेक हांव सांगूंक सोदता की तेंचे एक इच्छा की हॉस्पिटल बेगिना बेगीन पूर्ण जावंक जाय आनी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। जे कितें प्रॉब्लम्स येता, जे कितें फायनान्शियल प्रॉब्लम्स जाय, GSIDC कडेन डिस्कस करून हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। हांव मातसो अजाप जालो की टेंडर फातर घालून 1.5 वर्सां पयशेच दिवंक ना, म्हणजे हांव प्रश्न चिन्ह पडला कितें जालां तें। 70 कोटी म्हणटा ते 70 crores। केन्ना कंप्लीट जातले सर? केन्ना कंप्लीट असे? म्हाका आतां पळोवन अशें दिसता वर्सभर तरी कांय जावचें ना। वर्सभर आनी ते बी वर्सभर सारके रिव्यू करून घेतल्यार आमी ते 1 वर्सा भितर आमी कंप्लीट करूं शकता। म्हणजे आनी आमचो लक्ष आसतलें, तेच प्रश्नच ना। ह्या पेडणे मतदारसंघाच्या, मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांची जी इच्छा हे पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतो। त्याच बरोबर हे जेन्ना हॉस्पिटलाचे आमी उल्लेख करता, ह्या हॉस्पिटलान त्या तरेची रिक्रुटमेंट बी जावंक जाय, त्या तरेचे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज लोकांक गावतल्यो। त्याच बरोबर डॉक्टर आमकां जाय, म्हत्व म्हणजे डॉक्टर्स उपलब्ध जावंक जाय। आयज 70च्या परिसरांत आमी स्पेशलिस्ट सगळे उपलब्ध केल्या। लोक येता, OPD घेता। गरीब लोक आसलो तरी बी ताका डॉक्टर जाय, बरे स्पेशलिस्ट जाय, ते हे सगळे हॉस्पिटलान करपाचो आमचो प्रयत्न आसा।